नमस्कार, गोमंतक टुडे इन हांव संजना काणेकर तुमकां येवकार दिता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। वेर्णा उद्देगीक वसणुकेंत कड्डाक उजो पार करून दवरिल्ल्यो गाडयो पेटल्यो। सुमार 40 वयर गाडयांचो लासून गोबर, 500 कोटी रुपयांचें लुकसाण। बोस्तोडा पुला लागसार सांपडली दादल्याची कूड। म्हापशें पुलिशेन केलो पंचनामो। कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसीन फुडलो तपास सुरू। भाऊसाहेब बांदोडकर आनी प्रमोद सावंत एक सारखे कशे? आमदार विजय सरदेसायचो वेंजी वेगसाक प्रश्न। राजधानी पणजेन ट्रॅफिक व्यवस्थापन सुरळीत करपा खातीर सगळीच यंत्रणा थारल्यात। फेल वाडटी पर्यटकांचे गर्देन थळाव्यांचे जातात बरेच हाल। घरगुती गॅस सिलिंडराच्या वजनान फरक। गिरायकाची कागाळ। वजन माप खात्याच्या सहाय्यक नियंत्रकान गॅस एजन्सीच्या वाहनाचेर घातली धाड। 5 सिलिंडरा सयत वजन कांटो जप्त। डोनाल्ड ट्रम्प हाणें अमेरिकेचे 47वे अध्यक्ष म्हणून घेतलो सोपूत। बेकायदेशीर स्थलांतरितांक धांवडायतले, हेर देशांक लायतले कर। अमेरिकन अध्यक्ष ट्रम्पान केल्यो 10 व्हड घोशणा। आता खबरो विस्तारांत। वेर्णा उद्देगीक वसणुकेंतल्या स्कॉडा आनी रेनॉल्ट सर्व्हिस सेंटरा कुशीक कड्डाक उजो लागून तो उपरांत पार्क करून दवरिल्ल्या गाडयांक लागलो। ह्या उज्यान सुमार 40 गाडयांचो लासून गोबर जाल्ल्याचें कळटा। उज्याक लागून 500 कोटी रुपयांचें लुकसाण जाल्ल्याचें आयकुपाक येता। पळयात पुराय बातमी। कुचेले कड्डाक उजो लागून बस लासपाची घडणूक ताजी आसतनाच वेर्णाय असोच एक प्रकार घडलो। वेर्णा उद्देगीक वसणुकेंतल्या स्कॉडा आनी रेनॉल्ट सर्व्हिस सेंटरा कुशीक कड्डाक उजो लागिल्लो। कड्डाक लागिल्लो उजो शोरूमा लागसार दवरिल्ल्या गाडयां मेरेन पातळ्ळो आनी ह्या उज्यात एका फाटोफाट एक अश्यो सुमार 40 गाडयो लासल्यो। उजो लागिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळे उपरांत फोंडे, वास्को, वेर्णा आनी मडगांव ह्या 4 फायर स्टेशनांतल्यान फायर टेंडर्स हाडून उजो नियंत्रणांत हाडपाचो यत्न केलो, पूण उज्यान पेट घेतिल्ल्यान सुमार 40 गाडयो लासून गेल्ल्याचें कळटा। ये 2 o'clock या 3 o'clock लगा ऐसे। ओके और ओके 2 o'clock आग लगा। हाँ, नहीं 2:30 to 3 o'clock ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ओके ओके 2:32 आग किधर से आया? वो आगे से आया। ये वो गाड़ी दिख रही है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ वन से गाड़ी स्टार्ट हुई है पूरी। ओके आग लगना। हाँ वो पूरा आग लगा। हाँ, उधर से क्या मैं उधर ही खड़ा था। मेरी गाड़ी क्या लोड होके कहीं जा रही थी अभी। ओके कहीं डिस्ट्रीब्यूट करने अपना मटेरियल। ओके मैं उधर ही खड़ा हूँ, ऐसा टक टक करके आवाज आया। मेरे को लगा कि बारिश हो रही है। बाद में हम लोग देखे तो पूरा फायर हुआ। पूरा हमारी पूरी गाड़ी को हटवाए, सबको इधर को बुलवाए, सब लोग इधर आए, सब लोग देख रहे हैं। हम लोग बोल रहे सबको फायर ब्रिगेड बुलवा। हमारी जितनी भी टेम्पो थी सब हम लोग ने भिजवाया। उधर तक भिजवाए, तब उधर तक पूरी आग लग गई। पूरी आग बढ़ते जा रही, एक एक उड़ता जा रहा है। फिर हमारा ऊपर का मैट्रेस का पूरा पैकिंग की है, पूरा मैट्रेस का। ये लोग जितने भी रेनॉल्ट के हैं सब इधर आके खड़े हुए, कोई भी फायर ब्रिगेड को बुलाया नहीं। हम लोग ने 2 लोग को कॉल किया, वो भी 2 लोग लग गया मडगांव। बाद में तीसरे को जो कॉल किया वो आके इधर आया। जब हम लोग ने ही फोन किया, ये लोग कॉल भी नहीं किए फायर ब्रिगेड वाले लोग। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था। लास्ट ईयर का भी ऐसे ही हुआ था, सेम हुआ था। उधर से नहीं हुआ था, लेकिन मेरे को लगता है पीछे से हुआ था। पीछे से स्टार्ट हुआ, फटना ऐसे पूरा आग बढ़ा। लेडीज सब लोग इधर है तो भी कोई नहीं आया। वो तो हमारा उस टाइम पे ये फायर ब्रिगेड का ये चालू है पानी प्रेशर, तो हम लोग ने पूरा पाणी मारा सब पे उस टाइम पे। वरना ये लोग कभी भी फायर ब्रिगेड को नहीं बुलाए। फाटल्या दिसांनी कुचेले कड्डाक उजो लागून एक बस, तशीच कड्डा बरोबर एक बस ती जळून गेल्ली आनी हे प्रकरण ताजे आसतनाच आज वेर्णा एक शोरूमाचे भायर पार्क केल्ल्यो गाडयो ह्यो गाडयो तश्योच जळोन गेल्यो। कड्डाक उजो लागलो हे निमित्त आनीक ते उजो जेन्ना वाडत गेलो आनीक ते वाडत वचून पार्क केल्ली गाडी एक गाडी जळ्ळी। तेजे बरोबर अशी आयकूंक येता की 40 गाडयो ज्यो शोरूमाचे भायर पार्क केल्ल्यो आशिल्ल्यो सगळ्यो नवी गाडयो अशें आयकूंक येता। आनीक ह्यो ज्यो गाडयो आसात त्यो शोरूमाच्यो गाडयो त्यो जळून गेल्यो। आनीक अशी सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळटा की हे जे लॉस आसा ते लॉस सुमारे 5 ते 6 कोटींचे लॉस हे आसूंक शकता।
अशी माहिती मेळटा आनी हो उजो चड आशिल्ल्या कारणान 4 फायर ब्रिगेड स्टेशन वास्को, वेर्ना, मडगांव आनी फोंड्या हे 4 फायर ब्रिगेड स्टेशना वयले गाडी थंय पावल्यो आनी हो उजो नियंत्रणान हाडपाचो प्रयत्न केलो. पूण हे जे 40 गाडयो सुमार जे लॉस जाल्ले आसा त्यो 40 गाडयो वाचोवंक शकले ना आनी हे जे लॉस आसा ते ह्या वर्साचे सगळ्यान एक उजो लागून सगळ्यान मोठे लॉस आमी म्हणूंक शकतात. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. मंगळारा बसोड्या पुला लागसार उदकांत उफल्ल्या वस्तींत एका अनवळखी मनशाची कूड सापडली. हे विशीं म्हापशा उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांच्यांनी कूड उदकांतल्यान भायर काडून पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसीन धाडून दिल्या. म्हापशा पुलीस फुडलो तपास करतात. आमकां पणजी कंट्रोल रूमाच्यान कॉल येयल्ले म्हापसा कंट्रोल रुमान की डेड बॉडी फ्लोटींग जाता म्हणून रिवरान ग्रीन पार्क हॉटेलां आनी गिरीन थिंगां. आमी इमिडिएटली टर्न आउट केला. लिडींग फायरमॅन म्हाज्या वांगडा योगेश आमचो ड्रायव्हर, हितेश परब, बाणावलीकर आनी वळवयकर. आमी थिंगा वचोन पळयलें जाल्यार थिंगाच एक डेड बॉडी फ्लोट जाल्लेली आसली रिवरान. सो आमी इमिडिएटली कॉन्टेक्ट केले म्हापसा पुलीस स्टेशनाक. ते आयले बरोबर आमी रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट केलें. ती डेड बॉडी उदकांतली आमी वयर काडून हँड ओवर PSI पंढरी ए चोपडेकाराक हँड ओवर करून दिली. म्हणजे कितें कशी कितें ड्रावट जाली ती एक्झॅक्ट कितें तें कळोंक ना, पूण तो भितर फ्लोट जाल्लो उदकान. कितें अंदाजे आयडेंटिफाय एज तेची 50 क्रॉस आसतलो तो. गेल्या 10 वर्सांनी 1000 सरकारी शाळा बंद पडल्यात. उरल्यात त्यो 596 शाळा. भाजपा सरकारान सरकारी प्राथमीक शाळा काबार केल्यो. भाऊसाहेब बांदोडकरान सुरू केल्ल्यो शाळा प्रमोद सावंताच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात बंद पडल्यो. ताका लागून भाऊसाहेब बांदोडकर आनी प्रमोद सावंत हे दोगूय एकसारखे कशे जावं येता हेच आपल्याक कळना अशें म्हणून विजयान आमदार वेंझीक चिमटो काडलो. वेंझीन केल्ल्या स्टेटमेंटाचे फाटभुंयेर विजय उलयतालो. कसलोच भेदभाव करिनासतना मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उदरगतीची कामां करता अशें म्हणीत वेंझीन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची तुळा भाऊसाहेब बांदोडकरा कडेन केल्ली. वेंझीच्या ह्याच स्टेटमेंटाचेर विजयान प्रतिक्रिया दिल्या. भाऊसाहेब बांदोडकरान सुरू केल्ल्यो शाळा प्रमोद सावंताच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात बंद पडल्यो. ताका लागून भाऊसाहेब बांदोडकर आनी प्रमोद सावंत हे दोगूय एका सारखे कशे जावं शकता असो प्रश्न फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान उप्रासलो. पूण वेंझीक कितें सांगपाचें आसा तें बाणावलेच्या लोकांक कळना अशें म्हणून विजय सरदेसायान वेंझीक चिमटो काडलो. हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक देव बरो करूं म्हणून असो दिता. कित्याक आय हॅव सीन इन दीस 2-3 years although as an opposition we have difference in opinions, I have been fighting for Goa to build up brand Goa against all the bad things and all the negative things that this government has been doing. But keeping those differences aside, when it comes to development, when it comes to education, infrastructure development or constituency development, the way how Dr. Bhausaheb Bandodkaran जे भाशेन डिफरन्स कोण नासना, इगो दोन नासना, तेणे डेव्हलपमेंट सगळ्याक केले. तेच भाशेन डॉक्टर प्रमोद सावंत इज अप्रुव्हिंग all opposition files, has been kind enough to approve this MLA fund to make sure that this education, infrastructure and development for Holy Trinity Higher Secondary School is being done. And I think that is the path ahead. If we are going to build brand Goa together, I think together we have to all work. And when it comes to elections, elections should be fought based on policies, based on party ideology. And then म्हाका दिसता गोंय प्रोग्रेस करतले आनी गोंय मुखार. आता भाऊसाहेब बांदोडकर कित्या खातीर फामाद? भाऊसाहेब बांदोडकर एज्युकेशन रिफॉर्म्स म्हणजे सगळे आमची प्राथमीक शाळा म्हणटा ती इतल्यो ताणें घाल्यो पूण तो फामाद. पूण एक आमकां मे 2024 एसेंब्लीन आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी एक स्टेटमेंट केलें आनी गुगलाचेर गेल्यार तुमकां मेळटलो कितें म्हणून की गेल्या 10 वर्सांनी 1000 सरकारी प्राथमीक शाळा बंद पडल्या आनी उरल्या 596 सारकें एक्झॅक्ट फिगर तुका सांगता. हे ताणें 12 मे 2024 काडिल्लें स्टेटमेंट. आनी ह्यो 596 57% फक्त 5% 5 भुरगे आहात म्हळ्यार 57% ऑफ दीस 596 स्कूल्स. आता फक्त एक स्कुलान 5 भुरगे आहात. सो गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल म्हणटा ते ह्या BJP सरकारान काबार केली. आनी मुखेलमंत्र्यान मे 2024 स्टेटमेंट काडला की
की रॉंग पॉलिसीज गव्हर्मेंटाच्यो आसून ह्यो प्राथमीक शाळा बंद पडल्यो. सो तो एडमीट करता. सो हें जर एज्युकेशनान आमी कंपेर केलें की भाऊसाहेब बांदोडकरान एज्युकेशन हाडलें गोंयांत, इस्टॅब्लीश केली इतली स्कुलां, आनी प्रमोद सावंताच्या टायमार ही इस्कॉलां बंद पडली. सो हातूंत तो एक कसो जाता तो म्हाका कळना. पूण हांव एक जाणा की बाणावलेचे लोक हुशार. बाणावलेच्या लोकांनी 10,000 मतांनी लीड दिली तेन्ना ओपिनियन पोला खातीर. हें बाब वेन्सीच आमकां खूबदां याद करून दिता. सो हे बाणावलेचे हुशार जनतेक कितें समजुपाचें तें समजलां, आनी हांव आतां हें कितें उलयतां तें बी समजतलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयची राजधानी स्मार्ट सिटी पणजेन ट्रॅफिक वेवस्थापन सुरळीत करपा खातीर सरकार अपेसी थारला. वचत थंय ट्रॅफिक जाल्ल्यान थळाव्या सयत पर्यटकांचे हाल जावपाक लागल्यात. पळयात गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट. गोंयची राजधानी पणजी आतां स्मार्ट सिटी जावपाचे वाटेर आसा. मात ह्याच स्मार्ट सिटीत जे ट्रॅफिक जाता ते स्मार्ट पद्दतीन हाताळपा खातीर सरकारान केल्ले यत्न लेगीत आतां फेल थारिल्ल्याचे दिसून येतात. मेर्शे जंक्शन आसूं वा दिवजा सर्कल, कला अकादमी जंक्शन आसूं वा विद्युत भवना कडले जंक्शन, हांगा सिग्नलां आसात पूण ती चलनात. तातूंत राजधानी पणजेंत पर्यटकांच्यो हालचाली सुरू आसतना ट्रॅफिक वेवस्थापनाच्या बाबतीत सगळीच यंत्रणा अपेशी थारतात अशें स्पश्ट चित्र आतां दिसपाक लागलां. There has to be a central monitoring system for all signaling. पूण ते एका टायमार जावचेच ना, ते स्टेप बाय स्टेप जातले. पूण कितल्यो सिग्नल आसा पणजे ज्युरिस्डिक्शनाक आनी हायवेर कितले सिग्नल आसा ते प्रमाणे तेंच्यांनी मेंटेन करपाक जाय. आनी मेंटेनन्सा प्रमाणे केन्ना गरज पडली, ब्रेकडावन जाय जाल्यार इमिजिएटली थंय कॉन्स्टेबल ट्रॅफिक सेलांतून मनीस घालून ती हँड सिग्नल दिवन ती क्लियर करपाचें. पूण म्हाका दिसता ही सिस्टम सामकें जाग्यार पडना. सो आय वील टेक इट अप एट द मॉनिटरींग सेल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमिटी टू फायंड आउट वॉट इज देयर एंड एक सिस्टम जाग्यार घालपाक. एज यू हॅव पॉयंटेड आउट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. देर आर नॉट मेनी सिग्नल्स, पण द सिग्नल वीच आर देयर हॅव टू फंक्शन प्रॉपरली. सारकें चलपाक जाय, आनी सारकें चल्लें जाल्यार विश्वास येतलो लोकांक की सिग्नलिंग सिस्टम बरी म्हणून. आनी सिग्नलिंग सिस्टम हांव फॉलो करपाक जाय. केन्ना चलता केन्ना ना चलता अशें न्हय. आनी फाटीं आमी तो विशय मांडलो की मेर्शे देर वॉज वन सिग्नल वीच वॉज पूट ऑन ट्रायल बेसीस, आनी तो मागीर बँड जालो, चलनासलो, तें आतां बंद केलो. पूण म्हाका दिसता ओवरऑल कित्याक आतां नवे वर्साक आनी वी आर एक्चुली नाव इन द नॅशनल रोड सेफ्टी मंथ. सो म्हाका दिसता हो विशय म्हत्वाचो आसा. तो विशय आमी डेफिनेटली नॉट ओन्ली विथ ट्रॅफिक सेल वी वील ऑल्सो टेक इट अप विथ PWD हू इज द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द रोड सेफ्टी कमिटी. गोंय राज्यात आमी खुबशे अशे अपघात पळयतात आनी ह्या दिसांनी खुबशे अशे अपघातान लोकांक मरण येता. जाल्यार पणजे जे शहर आसा ते पणजे शहर कितली सुरक्षीत आसा तेका लागून आमी हो तुमचे मुखार रिपोर्ट घेवन येयल्ले आसात. जाल्यार हांगा तुमी पळोवंक शकतात मेर्शे सर्कल म्हणत किंवा पणजे दिवजा सर्कल म्हणत किंवा पणजेची बाकीची जी मेन जंक्शनां आसात पणजे सिटीन, ही सगळी जंक्शनां कशी हांगा तेजी हालत जाल्ली आसा ती तुमी पळोवंक शकतात. हांगा मेन म्हटल्यार जे सिग्नल आसा ती सिग्नलाचे फक्त पोल आनी लायट दिश्टी पडटा, पूण ही जी सिग्नल आसात ती सिग्नलां केन्नाच चलनात. आमी हांगा पुलीस कर्मचाऱ्यांक सुद्दां विचारलें जाल्यार तो म्हणटा आपली पोस्टिंग जावचे पयलीं पासून सुद्दां ही सिग्नल चलनात. ही सिग्नल घातल्यात खरी पूण चलनात. तशेंच मेर्शे पळोवपाक गेले जाल्यार मेर्शे फाटलो 1.5 म्हयनो जालो थंय सिग्नल चलना. जाल्यार पणजे जेन्ना लोक येतात तेन्ना आपलो जीव मुठीन घेवन म्हणटात तसो पणजे लोकांक येवची पडटा आनी पणजेच्यान लोकांक भायर सरचें पडटा. पूण हांगा सुरक्षेची वेवस्था खंय पावल्या ही तुम्ही हांगा पळोवंक शकतात. जाल्यार आमी आयज हो रिपोर्ट जो केला तो रिपोर्टांतल्यान एक सरकाराक एक विनंती अशी करूंक सोदतात की हांगा जेन्ना लोकांचे लायफ रिस्क घालून जेन्ना लोक गाडी चलयतात आनी तुमी म्हाजे फाटल्यान सुद्दां पळोवंक शकतात कशें हांगा जेन्ना 2 गाडयांचे 2 वाट्यांचे जेन्ना इंटरसेक्शन जाता जाल्यार ते इंटरसेक्शन जाता तेन्ना खूब असो भंय दिसता, चलोवप्याकूय भंय दिसता आनी ते पळयतल्यांकूय अशें दिसता की खूब अशें डेंजर आसा. पूण हांगा हे जे सगळे सोल्युशन आसा हेजेर ते बेगीनचे बेगीन सरकारान काडचें आनीक ही सिग्नल जाल्यार सिग्नल बेगीनचे बेगीन चालू करची. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्षल बरोबर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून.
घरगुती गॅस सिलिंडराच्या वजनान फरक आशिल्ल्यान एका गिरायकान कागाळ केली. ते प्रमाण मंगळारा दक्षिण गोंय वजन माप खात्याच्या सहाय्यक नियंत्रकान सालसेत गॅस एजन्सीच्या वाहनाचेर धाड घाली. वाहन ताब्यात घेवन सगळ्या सिलिंडराचे वजन काढले. तातूंतले 5 सिलिंडरांचे वजन कमी सापडल्यात. वजन माप खात्यान हे 5 सिलिंडर आनी वजन कांटो जप्त केला. फुडलो तपास सुरू आसा. हांवें सिलिंडर ऑर्डर केलो. सिलिंडर जेन्ना रिसीव करता आसतना म्हाका सिलिंडर भारतांतून लायट वेट येयलो. सो हांवें डायरेक्टली सिलिंडर घेतलो. एक स्क्रॅप यार्ड थंय वचून वाटेर पयलीं मेजर केलो. बट आय फावंड दॅट थंय कमी आसा. बट स्टील आय कम हांगा वेट्स एंड मेजरान येयलो. वेट्स एंड मेजरान पळयलो आनी तेज्या पयलीं सिलिंडर हांव घेतना म्हाका सील टेर जाल्लो दिसलो सायडींतल्यान. सायडींतल्यान सिलिंडराचो सील आसा तो टेर केल्लो. तेजे खातीर हांवें समतो येयलो आनी पयलीं वाटेर मेजर केलो. तेजे उपरांत हांव डायरेक्टली हांगा वेटन मेजर केलो. रॉड्रिगीस सरान कडेन ती मेजर केलो वेइंग स्केलाचेर. सो जो वेट जावपाक आशिल्लो 30 समथींग तो 29 किलो तरी आशिल्लो. तरी सरान बरयल्लो आसा वेट. सो नियरली 1.5 किलो सुमार वेट तेजून कमी आसलो. 4 days back, we have received a complaint from Mr. Rupesh Lotlekar. He had brought a cylinder to office. We weighed it. It was around 1 kilo short. And he had given a complaint to us. Based on the complaint, we traced a vehicle of Salset Gas Agency. And the said vehicle was escorted to office. And on payment, we found 5 cylinders, wherein 1 cylinder was having a seal and 4 cylinders were without seal. On payment, it was found that sealed cylinder was around 900 grams short, and whereas this four unsealed cylinder are around 2 kg, 1.5 kg, 3 kg short. So we have seized these 5 cylinders, and we have also seized a weighing scale which was present on the weighing scale. It was not verified within the time period specified in the verification certificate. Necessary action will be taken. The matter is under investigation. वे करून मागीर गोडाऊन वयता, नॉट बिफोर दॅट. Then afterwards, between leaving godown and reaching customer's place, there is a weighing scale. They weigh and they give. So आम्ही काही कंप्लेंट आमकां येता कंप्लेंट आम्ही immediately return करता cylinder. क्योंकि we don't want to give underweight. last time also there was a raid on your godown. Yes. Same reason. There were 5 overweight and some 7 underweight. डोनाल्ड ट्रम्प हांणी सोमारा 20 जानेवारी कॅपिटल हिलाचेर अमेरिकेचे 47वे अध्यक्ष म्हणून सोपूत घेतलो. सत्तेर येतकच ट्रम्प हाणें देश परदेशांतल्या अमेरिकेच्या धोरणांनी जायते व्हड बदल करपा विशीं चर्चा केली. सोपूत सुवाळ्या उपरांत 30 मिनटांच्या भाशणांत डोनाल्ड ट्रम्प हाणें अमेरिकन फर्स्ट धोरणा खाला हेर देशांचेर कर लावपा विशीं उलोवप केलें. त्याच वेळार अमेरिकेन फकत दादले आनी बायल लिंगांक मान्यताय आशिल्ल्याची घोशणाय केली. जरी गोंयांत दिर्यांक बंदी आसा तरी लेगीत सोमारा उजवाडा कोलवा एका शेतान दिर्यांचो प्रकार उक्ताडार आयलो. अजापाची गजाल म्हळ्यार पुलीस स्टेशन 2 किलोमिटराच्या अंतराचेर आसून लेगीत अजून मेरेन पुलिसांनी कांयच कारवाय केल्ली ना. बाबू तुवें पेडणेकारा खातीर खूब कितें केलां. पेडणेकारांक लागून तूं व्हड जाला अशें तुका दिसता आसत जाल्यार तुवें आतां थळव्या उमेदवाराक तेंको दिवन ताका वेंचून हाडपाची गरज आशिल्ल्याचें राजन कोरगांवकर सांगता. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेंत आपूण पेडणेच्यान उमेदवारी भरतलो अशें बाबू आजगांवकारान जाहीर केल्लें. हे फाटभुंयेर कोरगांवकर उलयतालो. 2027 हांव 100% पेडण्या उबो रावतलो. लोक आतांच गडबडल्या काही आनी तेजे वयल्यान फेक न्यूज घालपाक सुरवात केल्ली म्हणून लोकांनी हेजे भितर बळी पडचे न्ही. 100% हांव पेडण्या उबो रावतलो. सो मस्ट गो ऑन.
बाबू तुजी गरज आमकां आतां युवा पिढीची गरज आसा. तुवें आयज पेडण्याचे जर तूं पेडण्याच्या खातीर जर व्हडलो जाला अशें तुका जर दिसता, हांव तुका सांगता तुवें एक लोकल कॅन्डिडेट सपोर्ट करचो आनी पेडण्याचो उद्धार करचो. आयज दुसरी परिस्थिती आसा, सद्याचो आमदार हो भायलो आपलोच फायदो खातीर धंद्या खातीर गेले. सो म्हजे पेडणेकार हे सगळे येता ते 2027 तेची जागा तांकां दाखयतलेच हेच्यात निश्चिंतपणान म्हाका खात्री. जीत आरोलकर मोगो पक्षांतूच उरतलो. ह्या नदी वेचून आयल्या उपरांत हेर पक्षांत गेल्ल्यांची कितें परिस्थिती जाल्या सगळ्यांकूच खबर आसा. ताका लागून जीत मोगो सोडचो ना असो विश्वास वीज मंत्री तशेंच मोगोपाचो फुडारी सुदीन ढवळीकर हांणी उक्तायलो. जिताचो भाजपा कडेन लागींचो संबंद आसा. ताका लागून जीत मोगोपाक सोडचिट्टी दितलो काय कितें ह्या प्रश्नाक सुदिनान जाप दिली. आयकात. आमदार हळूहळू अशे वावडे उठल्या की भाजपान वयता कितें जीत आरोलकर. मगो पक्षात जे आमदार आयले आणि दुसऱ्या पक्षात गेले त्यांची परिस्थिती आज कितें आसा हे तुम्हीच पळया आणि मागीर ताजेर म्हाका तो जीत उरतलो. मगो पक्षान जे निवडून आयले आणि ते मगो पक्ष सोडून गेलो, मंत्री जाले, मंत्री सोडून गेले, त्यांची परिस्थिती आज कितें आसा ती तुम्ही पळया आणि मागीर म्हजे कडेन उलया. गोंयच्या मुर्तीकारांगिरां खातीर 2008 मातयेची मुर्ती येवजणे खाला अनुदान दिवपाक सुरू केल्ले. हे येवजणे खाला मुर्तीकारांक एका मुर्ती फाटल्यान 100 रुपया अनुदान मेळटाले. मात आतां हे अनुदान वाडोवन 200 रुपया केल्ल्याची माहिती गोवा हस्तकला ग्रामीण आनी लघु उद्देग उदरगत महामंडळाचो व्यवस्थापकीय संचालक अजय गावडेन दिली. तशेंच ह्या वर्सा गोंयांत पीओपीच्या मुर्ती आयल्यो जाल्यार खर कारवाय करतले अशें ताणें सांगलें. गोवा हस्तकला ग्रामीण आणि लघु उद्देग उदरगत महामंडळान 2008 गोंयच्या मुर्ती कारागिरां खातीर मातयेची मुर्ती येवजणे खाला अनुदान दिवपाक सुरू केले. ह्या येवजणे खाला मुर्तीकारांक एका मुर्ती फाटल्यान 100 रुपया अनुदान मेळटाले. वाडटी म्हारगाय तशेंच मुर्तीकारांच्या मागणेक लागून हे अनुदान वाडोवन 200 रुपया केला. तशेंच माती मिक्स करपा खातीर 60 मशिनाय मुर्तीकारांक दिल्ल्याचे महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अजय गावडे हांणी सांगले. 2024 दिवचल तालुक्यातल्या 97 मुर्तीकारांनी हे येवजणेचो लाभ घेतलो, जाल्यार वास्कोच्या फकत 4 मुर्तीकारांनी हे येवजणेचो लाभ घेतला. 12 तालुक्यात सगळ्यात चड अनुदान घेवपी दिवचल तालुको थारला. बेसिकली जर तुम्ही पळयशात न्ही गोवा आयडल स्कीम जी मेकिंग आयडल आशिल्ली पळय स्कीम ती 2008 चालू आसा. आनी इनिशियली जेन्ना तुम्ही पळयशात इनिशियली खुबशीं रेजिस्ट्रेशन जाल्लीं आणि आर्टिजन जे आशिल्ले जे मातयेचे गणपती करताले खूब आशिल्ले. काळांतरान जे तांचे कोणाचे बापूय किंवा आजो जे तेंचे ट्रेडिशन जे आशिल्लें ते कादवेळ फुडें कंटिन्यू जाल्लें ना कारणान आनी आतां ते लोक ती करिनात. म्हाकाय दिसून आयला की जर फोंड्या पळयशात जाल्यार आनी खंय म्हापशा म्हणात खुबशे लोक पयलीं करताले. ते कितें जालें हळू हळू ते आतां क्लेम घालपाक येनात. आयडल स्किमी अंडर ते क्लेम घालचो पडटा. एकादवेळ तांच्यांनी करप बंद केला अशें म्हणूं येता आमच्यान किंवा ते क्लेम करिनात. ते आमकां व्हेरीफाय करचें पडटलें. तुमी जे म्हणटात 200 लोक करताले पयलीं आनी आतां फक्त जर 50 लोक करतात जाल्यार 150 लोकांचे कितें हो आमकां एक एकादवेळ मॅटर ऑफ रिसर्च अशें म्हणूं येता की 150 लोक पयलीं जे एकादवेळ रेजिस्टर आशिल्ले करपाक ते आतां कित्याक करनात किंवा तेणें करपाचें बंद केलें किंवा ते डायरेक्टली आउटरायट परचेज करून हाडटात आनी विकतात हें पळोवचें पडटलें. पण जाणी आतां आमी जे वतले पळय हे तरी लोक आमी तांकां पळयतात ते लोक वार्षिक हे लोक अप्लाय करतात आनी तांकां कितें मेळटात सबसिडी मेळटा. हेर ताका कशें आसा आतां बापूय बरो आर्टिस्ट आशिल्लो चल्यान जर ते फुडें व्हेले जाल्यार फुडें वचलें नाल्यार जावचें ना. सो आमी तेवूय कंडिशन क्रायटेरिया घेवची पडटली की एक आर्टिस्ट जाल्या नंतर ताजी फॅमिली फुडें व्हरता काय ना. सगळी फॅमिलीने जाता अशें ना. दर एकल्यान आपल्या घरात मातयेचो गणपती हाडपाक जाय ही प्रत्येकाची जबाबदारी आसा. पीओपीच्या मुर्त्यांचो वापर चडसो शारांनी जाता देखून तांच्यांनी मातयेच्यो मुर्त्यो वापरच्यो अशें आवाहन गावडेन केलें. पीओपीच्यो मुर्ती दिसून आयल्यो जाल्यार खर कारवाय करतले. पीओपीच्यो मुर्ती गोंयांत येवच्यो न्हय हे खातीर गोंय महाराष्ट्र बॉर्डरीचेर तपासणी करतले. तशेंच हे विशीं गोंय प्रदूषण महामंडळाक पत्र बरयतले अशें अजय गावडे हांणी सांगलें. सो हे वर्सा जितलें जाता तितलें आमी पीओपीचेर बंद करपाचो आमचो यत्न आसतलो. म्हळ्यार मार्केटान कितें तरी अवेलेबल आसा तें म्हज्या घरान हाडप काय ना हाडप जेन्ना हांव थरयतलो की हांव ती पीओपीचेर हाडचो ना तो फुडें मार्केटान फुडल्या वर्सा येवचो ना. सो म्हाका दिसता ही फक्त जॉयंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. फक्त बेजिकली दीस मुर्त्यो ज्यो येवपाक लागतात गोंयांत त्यो मार्च एप्रील मे म्हयन्यानूच सुरू जातात.
सो ते वेळारूच तो म्हाका दिसता क्रॉस बॉर्डर चेकींग जेन्ना येता तो चेक करून पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ह्या वेळार नक्कीच हांव तुमच्या जशें म्हटलें तशें आर्टिजांनी सांगलां की हांव स्पेसिफिकली हांव लेटर बरयता इन एडवान्स आणि जॉयंट टीम जाल्यार कॉन्स्टिट्यूट करूं येता. तांकां जर आमचे कडल्यान कांय सहकार्य जाय एज अ हँडिक्राफ्ट डिपार्टमेंट किंवा कॉर्पोरेशन इवन आर्टिजन्स आर रेडी टू हेल्प खंय आसा त्यो मुर्ती सांग जाल्यार दे कॅन वेरी वेल टेक ऑफकोर्स. आणि कोणी आमच्या नजरेन सुद्दां हाडून दिलें की बाबा खंयच्या आर्टिजनान किंवा खंयच्या लोकल ग्रुपान की हांगा POPची मुर्ती हाडून दवरल्यात. आय विल इमिजिएटली रिक्वेस्ट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट टू गो विजिट इन्स्पेक्ट एंड टेक नेसेसरी एक्शन अंडर द लॉ. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा आश्वेकर. दिवचल पालिकेच्या नगराध्यक्ष पदाची सर्त ज्येष्ठ नगरसेवक विजयकुमार नाटेकर हांकां लागल्या. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी नवो नगराध्यक्ष म्हूण नाटेकर हांच्या नांवाक पसंती दिल्या. मजगती नगराध्यक्ष पदा खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाचे मुजती मेरेन विजयकुमार नाटेकर हाणें एकल्यानूच अर्ज भरिल्ल्यान बुधवारा जावपी बसकेंत तांची अधिकृत निवड जाहीर जातली हें निश्चित आसा. अविश्वासाचे संकश्ट टळून लेगीत कुंदन फळारी हांणी अचकीत फाटल्या 7 जानेवारी ह्या दिसान नगराध्यक्ष पदाचो राजिनामो दिल्लो. दिवचलचो नवो नगराध्यक्ष कोण हे विशीं फाटलो सप्तकभर चर्चा चालू आशिल्ली. नगराध्यक्ष पदा खातीर नांव निश्चित करपाक मंगळारा सकाळीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, आमदार चंद्रकांत शेट्ये आनी हेर फुडाऱ्यांनी नगरसेवकां वांगडा बसका घेतली. दरेका नगरसेवकाचें म्हणणें आयकून घेतले उपरांत नगराध्यक्ष म्हूण विजयकुमार नाटेकर हांचें नांव मुख्यमंत्री सावंत हांणी जाहीर केलें. मजगतीं मुख्यमंत्र्यान ग्रीन सिग्नल दितकीच विजयकुमार नाटेकर हांणी नगराध्यक्ष पदा खातीर उमेदवारी अर्ज भरलो. बुधवारा जावपी पालिका मंडळाच्या बसकेत तांची अधिकृत घोशणा जातली. म्युनिसिपालिटीच्या आमचे दोतोर आसा नवनिर्वाचित अध्यक्ष बाब दामू नायक हांच्या सगळ्यांच्या एकमतान आमचे नाटेकार जे कावन्सिलर आसा हांकां बिचोलेचो नगराध्यक्ष करपाच्या पार्टीन ठरयला. बिनविरोध आतां वचून तो फॉर्म भरतलो आणि फाल्यांच्यान नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष बाब नाटेकाराची निवड जातली. म्हाका म्हणजे चेअरपर्सन जाला हांव म्हणजे खरें हांव नासलो अनपेक्षीत हें घडलां म्हणजे म्हाज्या नांवाचें हें जाला. पूण हांव खरो तो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो अशें पयलीं पासून खूब वर्सां काम करीत आसा. तेजें म्हाका फळ मेळ्ळां हें आनी हांव योग्य ते न्याय दितलो आनी दिवचले स्वच्छ भारत बरी जावची, दिवचले स्वच्छ सुंदर जावची त्या खातीर प्रयत्न करतलो. तशेंच गोरवांचें जें कितें आसा त्या गोरवां खातीरूय हांव हें करतलो की जखमी गोरू एकूय दिसचें ना. आनी दुसरें दिवचले सुंदर करपा खातीर झाडां लावपाचो जो आसा म्हाजो म्हणजे म्हाजे कडेन 3 हें आसा कमिटी, त्या 3 कमिटी कडेन न्याय दितलो आनी ह्या बाकीच्यांक सगळ्यांक बरोबर घेवन वयतलो. पयलीं बरो पार्टीचो कार्यकर्तो, बरो एक्टीव कार्यकर्तो आमचो आनी बरें काम करपी. पार्टीन बरें डिसिजन घेतला. आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे अध्यक्ष पार्टीचे दामू नायक आनी आमची पार्टी आनी आमदार हेंच्यांनी सगळ्यांनी एक बरे पैकी डिसिजन घेतला आनी बऱ्या कॅन्डिडेटाक तेंच्यांनी संदी दिल्या काम करपाची. पण काल सांजे मेरेन तुज्याच नांवाची चर्चा तशें कांय ना, पूण ते सगळे पार्टी आनी CM आनी सगळे अध्यक्ष बी ते तेंचे डिसिजन सगळ्या कावन्सिलरांचे सहमतीन. हय हय हय. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.
नमस्कार. सडेतोड नाईक कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आज 2 मानेस्त आमचे कडेन आहात. एक दोतोर मधू घोडकेरेकर बाब आनी दुसरे राजेंद्र केरकर. राजेंद्र केरकर आज हांगा भाशा प्रेमी म्हणून मराठीवादी म्हणून हांगा आसा आनी घोडकेरे बाबूय बी ते विशेष जे पळय हालींच दुसरे मराठी राजभाशा साहित्य संमेलन जालें. दोगूय जाण जाळवणदार आशिल्ले. स्वता दोतोर मधू घोडकेरे बाब हे गोमंतक मराठी भाशा परिशदेचे अध्यक्ष आसात आनी ते हांव तांकां मराठीवादी म्हणप कितें तें म्हाका खबर ना, पूण मराठीचो प्रेमान भितरल्यान एक जो मोग आनी तळमळ आशिल्लो दोतोर मधू बाब. आनी राजनी तसोच इतली वर्सां सेवा करता. तो खंयची पदाची अपेक्षा घेना. तो मराठी अकादेमीचे राजकीय म्हाका कितें तें खबर ना, पूण ह्या भाशेचो एक निस्सीम सेवक, ह्या भाशेचो एक तळमळीचो कार्यकर्तो म्हणून राजन बाब तुमकां वळखता. हांव मधू बाब तुजे कडेन सगळ्यांत पयलीं येता. तुमचें दुसरें मराठी राजभाशा साहित्य संमेलन हालींच जालें. तातूंत कांय मागण्यो केल्यात. आतां ह्यो मागण्यो तुमी सतत करतात. राजभाशा जावपाक जाय, मराठीक अमकें जाय, कोंकणीक मेळिल्लें तें सगळें तुमकां जाय अशें तुमी म्हणटात. आतां म्हजो प्रश्न असतो असो की तुमचे जे पळय लिडर जावन गेले, जाणी राजभाशा घडयली, ते सुद्दां म्हणटात की मराठीक सगळें मेळ्ळा. आनी